नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि जो विशय आमी घेतात तो विशय गुंतागुंतीचो असो न्ही, पूण सरकारान घेतिल्लो एक निर्णय जो म्हाका दिसता प्रत्येक ल्हान व्हड गोंयकाराक लागता. आणि तो निर्णय म्हळ्यार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशनाच्या फी भितर जी वाड केल्या तो आनी सामान्य गोंयकाराक व्हडल्या व्हडल्या मोठ्या मोठ्या श्रीमंताक तो कसो लागता हाजेर आमी उलोवन व्हडलो फरक कांय पडचो ना. बट सामान्य गोंयकाराक तो कसो लागता, कितलो लागता आनी कशी त्रास जावपाक शकतात ही फी वाडयिल्ल्यान, हें आमी आज जाणून घेतले. आमकां गोंयभरच्यान आमचे रिपोर्टर जॉइन जातले जे कितें चल्लां तें सांगतले गोंयभर. आनी सगळ्यांत पयलीं ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर म्हाका जॉइन जातात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद एडवोकेट अमित पालेकर. अमित, वेलकम. सो सगळ्यांत पयली गजाल ही जस्ट टेल अस सामके साद्या भाशे भितर लोकांक कळपा खातीर वाय दीस इन्क्रीज इन रजिस्ट्रेशन फी इज अ प्रॉब्लेम. सी अजूनपर्यंत कशें आशिल्लें प्रमोद इज दॅट एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर करपाक 2.9% स्टॅम्प ड्युटी आशिल्ली आनी ₹1000 सरसकट रजिस्ट्रेशन फी आशिल्ली. आज नोटिफाय करून गव्हर्मेंटान ती फ्लॅट 3% केल्या. त्यामुळे आता एग्रीमेंट फॉर सेल सुद्धा रजिस्टर करतलो जाल्यार तुका 2.9% स्टॅम्प ड्युटी आणि 3% रजिस्ट्रेशन फी, म्हणजे नियरली 6% ऑफ युअर सेल व्हॅल्यू विल बी गोइंग टू द गव्हर्मेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टॅम्प ड्युटी अँड रजिस्ट्रेशन. तशीच सेल डीड रजिस्टर करतलो जाल्यार जी बेस रेट आशिल्ली 50 लाखा सकल ताका आशिल्ले 3% स्टॅम्प ड्युटी आनी 2% रजिस्ट्रेशन फी, ती आता फ्लॅट 3% केल्या विदाउट एनी स्लॅब, म्हणजे इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ वॉट एव्हर द व्हॅल्यू इज 3% अप टू एनी फिगर्स, विच मीन्स मिनिमम 6% स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फी दिवची पडटली, अँड विच इज बिकमिंग एक्झॉर्बिटंट. इट इज द हायेस्ट इन द कंट्री. म्हणजे कंट्रीन इतली रजिस्ट्रेशन फी खंयच चार्ज करना. Most arbitrary decision, most draconian, and in the times that we are in, Correct. it is one of the most insensitive decision of the government according to me. कित्याक जो मिडल क्लास आसा पळय ताका जर एक एफोर्डेबल हाऊसिंग सुद्धा फ्लॅटाचे आमी जर उलयत जाल्यार imagine when he goes to buy a property or a small flat or maybe a plot, agreement for sale करता normally अशा वेळार 2.5% स्टॅम्प ड्युटी और 2.9% स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन 3% भरत जाल्यार 6% ताका पयले ते भरपाकच जाय. करेक्ट. मागीर जीएसटीचो विशय आयलो, मागीर बाकीचे टॅक्सेसांचो विशय आयलो, आणि अकॉर्डिंग टू मी इट इज बियॉन्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाऊसिंग इन गोवा हॅज बिकम बियॉन्ड द रीच ऑफ मिडल क्लास बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फीस विच आर एक्झिस्टिंग फॉर द बिल्डर्स इटसेल्फ. आणि अशा वेळार जेन्ना यू हॅव टू गिव्ह SOPs or I mean you have to give shops to the government, I mean to the builder or to people, and some discounts to be given, asha where he fees वाडप is the most insensitive act according to me. I think it becomes unbearable, and we have seen this first hand example. 2 दिवसा पयली आम्ही पहिला पर्सन हॅड अग्रीड फॉर रजिस्ट्रेशन अपलोड केलो, पण दुसऱ्या दिसा ताचो रजिस्ट्रेशन आशिल्लो त्या वेळार ताका 3% स्टॅम्प ड्युटी भरपाची हैपत ना, कॅपॅसिटी ना, खंयच्यान हाडटलो. प्रत्येक घामा कष्टाचे पैसे हाडून ते कितें बाबडे घेता तातून हे 3% भरप. It is not a joke, and I think it is one of the most unfair decisions of the government at this particular time especially. कशें पळयता तुमी? म्हळ्यार तुम लोकांक जर एक क्वॉन्टिफाय करून सांगपाचें जालें म्हळ्यार एक 50 लाखाची ब्रॅकेट, 50 लाख ते 75 लाखाची ब्रॅकेट, 75 लाख ते 1 कोटीचे ब्रॅकेट. सो नॉर्मली ह्या ब्रॅकेटा भितर कितलो फटको बसपाक शकता इन टर्म्स ऑफ एमाउंट? समजा कितलो असो फटको ह्या ब्रॅकेटा भितर एवरेज बसपाक शकता? ऑन एन एवरेज आज गोंयान फ्लॅट घेतलो जाल्यार 50 लाख मेरेन आसता. अजून पर्यंत ताजेर 5% आसताली, ती 6% जाली. तो 6% जालेले 1% आणि 50,000 थंय गेले. विषय सेल डीडाचो ना, विषय एग्रीमेंटाचो आसा. काय वेळार तुम्ही एग्रीमेंट फॉर सेल करता, यू मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट दॅट ट्रान्झॅक्शन. कॅन्सलेशन जाले जाल्यार सरसकट 6% तुझे गेले. बरोबर. म्हणजे 50 लाखाचो जर व्हॅल्यू आसा ताजे 3% रजिस्ट्रेशन, 3% स्टॅम्प ड्युटी धरली जाल्यार 3 लाख यू हॅव टू पे द गव्हर्मेंट. करेक्ट. आता हे 3 लाख सपोज ट्रान्झॅक्शन फेल जाल्यार तुका परते मेळना. बरोबर. सो अशा वेळार द बायर इज एट अ very precarious situation. He cannot see it is exorbitant, and it is exorbitant in comparison to rest of the country also, and exorbitant in terms of
any value that you are looking at 25 लाखाचो 30 लाखाचो तातूंत काय मेळायना म्हाका खबर ना झोपड्यो सुद्दां खंय मेळटा आसत जाल्यार बट इट हॅज ओवरऑल इम्पॅक्ट ऑन दी इकॉनॉमी ऑफ द स्टेट. करेक्ट अल्टिमेटली गव्हर्मेंटाक टॅक्स मेळटा पूण एक मिडल क्लास मनशान कितें करपाचें. करेक्ट. आय थिंक इट इज एब्सोल्युटली आर्बिट्ररी. वॉट इज युअर सजेशन? कारण रेव्हेन्यू वाडोवपा जाय म्हणटा सरकार हे गजाल वाडयल्या. सो इन टर्म्स ऑफ एज फार एज दीस कायंड ऑफ एन इनिशिएटीव इज कन्सर्न, सरकारान कशें केल्यार बरें जाता आशिल्लें? सी सिंपल गजाल जे स्लॅब आशिल्ले तातूंत काय कोणाक दुखन आशिल्ले. एग्रीमेंट फॉर सेलाक जेन्ना तुमी 3+3 6% करता हय तेन्ना आय थिंक दॅट इज वॉट इज गोइंग टू हिट यू. सी एग्रीमेंट फॉर सेल तसोच दवरपाचो. मे बी स्टॅम्प ड्युटी एट द स्टेजीस ऑफ पर्टिक्युलर बियॉन्ड 75 lakhs मे बी 1% वाडोव येताली. बट वॉट डू यू मीन बाय रेव्हेन्यू? एट वॉट कॉस्ट? There are other ways and means by which you can earn revenue, not by just increasing stamp duty on even affordable housing. म्हणजे जो लोअर ब्रॅकेटचो जो 25-30 लाखाचो वायर आसा ताकाय आज तुम्ही एक एग्रीमेंट फॉर सेल स्टेजीसूच 3% वाडयले. आता नॉर्मली एग्रीमेंट फॉर सेल जाता जेन्ना प्रॉपर्टी कन्वेन्स डीड करता सोसायटी कडेन तेन्ना ताका सेल डीड करपाची गरज नासता. सो इन सम टोटल if the conveyance deed of the land is going to be made to the society, then the person is spending nearly 3% more. Correct. Than what he would be spending in sum total of the whole thing. So अशा वेळार 50 लाखाचेर तो 1.5 लाख गव्हर्नमेंटाक भरता. When society is also going to have a conveyance deed for which separate stamp duty is going to be charged. So maka disa builder is not going to make lesser money. Government makes more money for any sale transaction with GST, with other taxes, stamp duty, registration. What's the point? It's better to be government than to be a builder. Or at least government should start building for people and doing this for them. दुसरो विषय जो आसा ज्या विशया भितर तुमी इन्वॉल्व आशिल्ले तो म्हळ्यार कोविडाचो हायकोर्टाक अजून हियरिंग्स चालू आसात. टेल अस अबाउट इट. खंय पावला आनीक फ्रॉम द पिटिशनर पॉयंट ऑफ व्यू तुमी सगळे पिटिशनर आर यू हॅपी विथ द वे प्रोसिडिंग्स आर गोइंग ऑन? सी द वे हायकोर्ट इंटरवेन जे इश्यू सॉर्ट जाले, ऑक्सिजनाचो विषय आशिल्लो जो इश्यू खंय तरी सॉर्ट जालो आणि गोंयची परिस्थिती सध्या तरी बरी जाल्या because of the fact that there is decrease in the numbers, but GMC has managed it well. So from my perspective, if you are really asking me what is the outcome of the petition is the current status of GMC. Of course, you have to give hats off to the doctors and the staff of GMC and other hospitals. But overall, you have to also understand the fact that government tried to curate or correct the mistakes which were there. And I think as a petitioner, yes, I am so much so happy. एक विषय जो सरकारान सांगलो ताचेर म्हाका तुमचे ओपिनियनय जाणून घेवपाचे आनी भावनाय जाणून घेवपाक आवडटल्यो. त्यो म्हळ्यार जो डेथ्स जाल्यो ड्युरींग दोज कॉन्ट्रोवर्शियल डेज जे हायकोर्टूय इंटरव्हीन जाले, सरकार म्हणटा की ते सगळे उस्तून काडून काय कोणाचो फायदो जावचो ना. तुमकां पडटा हें? ना. जी गजाल घडली त्यो चुको घडल्यो ताका माफी ना. कारण प्रत्येक खंयच्या तरी वाड्यार, खंयच्या तरी फॅमिलीन, खंयच्या तरी गांवान एकल्याचो तरी आपलो मनीस गेला. तो मनीस जर सरकारच्या चुकीक लागून गेला किंवा आनी कोणाच्या चुकीक लागून जाला, ॲटलिस्ट फॉर पर्पज ऑफ अकाउंटेबिलिटी somebody has to be held responsible for this. You can't say that it was an error of judgment or it was an error which we could not have foreseen. You had time to foresee it. You have not foreseen it, and you have to be holding somebody accountable for it. And I think that accountability has to be fixed. Of course, whether High Court fixes it, whether government admits that there was a mistake of so and so, and walk out gracefully. Why are you shying away from accepting a mistake? In fact, gracefulness is the one thing that probably takes you a long way. की आमची चूक घडली, आम्ही परती घडपाक दिवचे ना, आम्ही सुधारल्या आणि आम्ही वेगळे कितें करतले. That's how you build positivity into people, the positivity into people's mind. You are going for election in another 6-7 months time, probably you are talking about February or March, and kind of decisions the way government is taking, it is going to be one of the most unpopular government. Go to the street, check out what people are thinking about you and what they are talking about you. You can't be turning blind eye to anything and everything happening around you. You have to be sensitive to people. Your decisions are taking you to a different track altogether.
I think it's high time government realizes that they are becoming unpopular government, that they are being hated. People are talking about them on social media, on any platform. They need to, you go and find out, your reporters will talk about it. I am talking about it. I'm a general citizen. I come in touch with hundreds of people every day. I know what they think about the government today. You have a chance to correct yourself. Please retrospect, accept the mistakes, and say, yes, I was wrong. I'm going to change this for better. लास्ट म्हाका बिफोर आय लेट यू गो की आतां समवेअर इट्स लुक्स लायक वी आर कमिंग आउट ऑफ सेकंड वेव, पण एक एक दीस आंकडे वाडटात, नंबर ऑफ डेथ्स वाडटात आणि खंय तरी आमकां बाकीच्या देशांतल्यान दिश्टी पडपाक लागला की परत हळू केसी वाडपाक लागल्यात जशी ओपनिंग अप सुरू जाता. अशा परिस्थितीत थर्ड वेव म्हणया कितेंय म्हणया, तुमची ह्या खिणाक सरकारा कडच्यान अपेक्षा कितें, आणि ज्या तरेन सरकार हायकोर्टाक आश्वासनां दिता सध्या, लोकांक आश्वासनां दिता सध्या, तें जर पळयलें जाल्यार डू यू थिंक वी हॅव लर्नड अवर लेसन? See, I think there was a lot to learn in last 2 months' time. Government must have surely learned their lessons. Way I am watching GMC right now or the hospitals right now, they are getting geared up for any contingency that can arise. We must not let the guard down. We as people should also act responsibly, which I see is not happening. आमका दिसता की आता हे सोपले, आता हे म्हणजे कशें न्ही, sometimes we feel that we are आमी खंय तरी लज नाशिल्लेशें आसा आणि ती लज सोडून आमी परत चिंतता की बाबा, everything is fine. Correct. The way government is taking ahead vaccination drive, hats off. Yeah. I think that is the only solution. But we don't know how vaccines are going to react or going to fight the virus or the Correct. mutant virus which is coming in. Doctors are not sure what is going to happen, what is happening around us. So I think it is for us more than government to not let our guard down, to behave in a COVID sensitive manner, to follow SOPs. And while we are doing this, also please understand the fact, Pramod, is that right now it's also becoming to an issue where people are left with no money. Aye. While the first one we saved, Yeah. during this pandemic, we have reached to that stage. So I think we need to also look at opening the economy in a very, very controlled manner. Careful so that manner. At least people don't die of starvation instead of COVID. करेक्ट. आय थिंक म्हाका दिसता ह्या पॉयंटाचेर आमी थांबतात, पण एक गजाल आमी परत परत आमी सांगताले. म्हाका याद जाता ह्याच स्टुडियोंतल्यान जेन्ना 2.5-3 म्हयन्या पयलीं केसी पर डे 100 क्रॉस जाल्ल्यो, तेन्ना हांवें बसून सांगिल्लें डोंट टेक दीस लायटली, दीस इज अ बिग वॉर्निंग सायन म्हणून. आनी ताजे उपरांत कितें जालें तें तुमकां खबर आसा. आज परत खंय तरी देशांत केसी कमी जाल्यात. ज्या पिकाचेर आमी आशिल्ले तें पयल्यार आज ह्यो केसी कमी दिसतात, पूण हळू हळू फाटले 2-3 दीस त्यो वाडटनाय दिसतात. अनलॉकिंग सुरू जालां, खंय तरी नवीन वेरियंट्सांची गजाली उलयतात. सो एक गजाल जेन्ना आमची मार्केट्स ओपन जातात, आमचे बाजार ओपन जातात, परत आमी फेब्रुवारी मार्चांत जी हलगर्जीपणां दाखयिल्ली ती दाखोवची न्ही, बिकॉज वी हॅव पेड अ व्हेरी व्हेरी हेवी प्रायस फॉर इट. फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फॅमिली मेंबर्स, कॉलिग्स, प्रत्येकट्याक कोण नाल्यार कोण लागचो वळखीचो मनीस गेला. म्हाका दिसता खंयच्याच गोंयकाराक परत ती वेळ कोणाचेरच आयिल्ली नाका. तें तारतम्य दवरचें इतलेंच मागता. अमित, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. दोनी इशू महत्वाचे आशिल्ले, रजिस्ट्रेशन फीचो आणि त्याच बरोबर कोविडाच्या परिस्थितीचो. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. दिस एक गोष्ट मागता गव्हर्नमेंटाकडे की इट इज व्हेरी हार्ड टाइम्स. Get down to the streets, look at the people. Yeah. They can't just understand why this government is behaving in this fashion. Please get it right. Just help people survive and fight. Not just economy or not just COVID, but their living conditions. Correct. It is become very difficult. या आणि म्हाका एक गजाल दिसता की आज 9 डेथ्स जाल्यात. सो आमी जशें तुमी सांगिल्लें, इकॉनॉमी आणि हेल्थ हें जें बॅलन्स आसा आणि खंय तरी नंबर ऑफ डेथ्स जो आमकां दिश्टी पडटा, प्लीज बी केअरफूल इन एवरीथींग. दॅट्स ऑल वी कॅन से. अमित, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग.